दीस मंगळार जुनाची 23 तारीख 2026. पहिले मसाप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाप अध्याय 19 वळ 9b तावन 11 वळ 14 तावन 21 वळ 31 तावन 35a आणि वळ 36. असिरियाच्या राया सेनाकरीबान जुदाच्या राया हेजेकियाशी दुताक धाडले. म्हणून जुदाच्या राया हेजेकियाक अशें सांग, जेरुसलेम असिरियाच्या हातान पडचे ना म्हणून सांगून तूं पात येताय तो तुजो देव तुका फटयना जावं. असिरियाच्या रायांनी हे सगळ्या देशांक कितें केलां म्हूण तूं आयकलाय. तांणी तांचो सत्यानाश केलो, तर कोण तुका निवारूंक सकत. म्हज्या पुर्वजांनी नाश केल्ल्या राष्ट्रांक म्हणजे गोजान, हारान, रेसेफ हांकां आनी टेलेसारांत वस्ती करतल्या एडेनितांक तांच्या देवांनी कांय निवारल्यांत. हेजेकियान दुतांच्या हातांतलें पत्र घेवन तें वाचलें. उपरांत तो सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो आनी तें पत्र ताचे मुखार विस्तारून धरून ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रार्थना केलें. सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, तूं केरुबाचेर बसून आसाय. संवसाराच्या सगळ्या राज्यांचो तूं एकलो मात्र देव. आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचलाय. सर्वेस्परा, तुजे कान दिवन आयक, तुजे दोळे उगडून पळय. जिव्या देवाचो खेबडायो करूंक सन्नेकेरीबान दुताक धाडून सांगली उतरां आयक. खरेंच सर्वेस्परा, असिरियाच्या रायांनी राष्ट्रांचो आनी तांच्या देशांचो नाश केला. तांच्या देवांक उज्यांत उडयल्यात. तांणी तांचो नाश केलो, कित्याक ते देव न्ही, बगार मनशांच्या हातांनी केल्ल्यो रुकाडाच्यो आनी फातरांच्यो कृत्यो. देखून सर्वेस्परा, आमच्या देवा, ह्या मनशाच्या हातांतली आमकां निवार आनी अशें संवसाराची सगळीं राष्ट्रां तूं सर्वेस्पर एकलो मात्र देव म्हणून वळखून घेव. तेन्ना आमोजाच्या पुता इसायान हेजेकियाक हो संदेश धाडलो. अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव, असिरियाच्या राजा विशीं तुवें केल्लें प्रार्थना हांवें आयकलें. ताचे विशीं सर्वेस्परान उलयल्लें उतर हें: तुजो तिरस्कार करता, तुजो खेबडायो करता सियोनाची आंकवार धूव. तुजे फाटल्यान तकली धलयता जेरुसलेमाची धूव, कित्याक जेरुसलेमांतावन येतलो एक अवशेश आनी सियोनांतावन वांचून उरिल्लो लोक दळबरांच्या सर्वेस्पराचो अपरिमीत मोग हें करतलो. देखून अशें म्हणटा सर्वेस्पर असिरियाच्या राया विशांत, तो ह्या शारांत भितर सरचो ना, ताचेर बाण सोडचो ना, ढाल घेवन ताचे विरोध येवचो ना, मातयेची रास ताका आड घालचो ना. जे वाटेन तो आयलो ते वाटेन तो पाटी वेतलो. शहरांत तो भितर सरचो ना म्हणटा सर्वेस्पर. म्हज्या पासत आनी म्हज्या सेवका दाविदा पासत हांव हें शहर राखतलो आनी तें निवारतलो. ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिरांक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो. दुसऱ्या दिसा उठोन पळयतना थंय तांची मोडीं पडून आसली. देखून असिरियाचो राय सेन्नेकेरीब शिबीर सांडून आपल्या देशाक पाटी गेलो आनी निनिवेंत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 48 2 तावन 3 AB 3 CD तावन 4 आनी 10 तावन 11. श्लोक: देव आपलें शहर सदांकाल राखता. सर्वेस्पर कितलो व्हरतो. आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. श्लोक: देव आपलें शहर सदांकाल राखता. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायांचें शहर. हांगा ताच्या कोट्यां मदें आपुणूच ताचें घट्ट बुरूज म्हणून देवान दाखोवन दिलां.
श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. तुझ्या मंदिरान देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळतां. तुजी होगलीक सर्वेस्परा तुझ्या नांवा बरी प्रितुमेचेर शेकान शेक घासता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. श्लोक. देव आपले शहर सदांकाल राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसो मी. जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 7 वोळ 6 आनी वोळ 12 तावन 14 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, पवित्र म्हणून लेखतात ते काण सुण्याक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडय नाकात. कित्याक ते आपल्या पांयां पोंदा ती मस्तितीत आनी फाटीं परतून तुमकां पापसितीत. देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हणून तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. होस्सो सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. अशीर दारवाटांतल्यान भितर सरा. कित्याक नासाक व्हरता तो दारवाटो रुंद. तो मार्ग इस्कळ आनी तांतल्यान पयण करतले पुष्कळ. पूण जिविताक व्हरता तो दारवाटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. फाटल्या वर्सांनी विज्ञानांत तशेंच तंत्रज्ञाना वरवीं जाल्ली अभिवृद्धी आमची जिणी साबार वाटेनी सुलाभाची करूंक पावल्या. वर्सां आदीं काडिल्ली मेहनत आनी आतांची मेहनत पळयतना जायतो तफावत आमकां दिसून येता. आज चड कश्ट काडिनासतना हर एक काम करूंक वाटो सोदता आनी कश्टाची वाट कोणाकी नाका जाल्या. आज जेजू सांगता, आशीर दारवाटांतल्यान भितर सरा. आशीर दारवाटो म्हणलो शब्द कोणाकी बरो लागना. आशीर मोत, आशीर काळीज म्हळ्यार ऋणात्मक आनी हर एकल्याकी उदार काळजाचो व्हड मनाचो म्हळ्यार संतोष. पूण जेजूच्यो वाट्यो ताचे चिंताप मनशा चिंतपापरास विभिन्न. मनीस सुलाभायाची वाट सोदतना जेजू सांगता, सर्गराजा वचूंक सुलाभायाची वाट ना. कश्टांचे वाटेन चल्ल्यार मात्र सर्गींचे संतोष फावो जाता. अशीर दारवाटो म्हळ्यार कितें? क्रिस्ताच्या पाटलावदारांची जिणी कश्टांची. भावार्थाची वाट कश्टांची वाट. जर आमकां ती कश्टांची वा जडायेची भोगूंक ना तर भावार्थी जिणी बरी जियेना म्हणून अर्थ. आशीर दारवाटांतल्यान भोव थोडे भितर रिगतात. कित्याक त्या दारवाटांतल्यान भितर रिगूंक जाय तर आपणाकच खालतो करूंक जाय. क्रिस्ताची जिणी आमची कन्न घेवंक आसा. क्रिस्ती मौल्यां संवसारी मौल्यां मापापरास विभिन्न. ह्या आशीर दारवाटांतल्यान भितर सरूंक हांव तयार आसांगी.